प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शेवटतमान जावन आसा माकूचो 8वो विसवोर वोड 14 ते 21 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 8 वर्सेस 14 to 21. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. शीस उणें व्हरूंक विसरलेले. ओड्यार तांचे कडेन एकूच उंडो आसलो. तेन्ना ताणें तांकां अशें म्हणून शिडकायलें, चीत दियात आनी फारिजेवांचे आनी हेरोदीचे फुगे विशीं चोत्रायेन चलात. ते एकामेकाक म्हणूंक लागले, आमचे कडेन उणें नान देखून तो अशें उलयता. हें जाणून जावन जेजून तांकां म्हणलें, उणें नात म्हूण तुमी कित्याक तुमचे मदें उलयतात? अजून पर्यंत तुमकां वळख ना, गिन्यानूय ना? अजून पर्यंत तुमचे मोतीक उजवाड ना? दोळे आसून तुमकां दिश्टी पडना आनी कान आसून तुमकां आयको येना? वो उगडास धरना काय? 5 उंडे 5,000 लोकांक मोडून दिले तेन्ना कुडक्यांच्यो कितल्यो पांटल्यो तुमी भरून काडल्यो? ताणें म्हणलें 12. आनी 7 उंडे 4,000 लोकांक दिले तेन्ना उरलेल्या कुडक्यांच्यो कितल्यो पांटल्यो तुमी भरून काडल्यो? आनी तांणी ताका सांगलें 7. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तर अजून पर्यंत समजनात तुमी? प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शेवटतमान आमी आयकलां तातूंत आमी पळयता जेजू आपल्या शिसां बरोबर थोडो उलयता आनी तांचेर एकदम रागाबोरीत जाता, एकदम ताका दूख भोगता. आनी कित्याक काय? अशें जाल्लें की जेजू आपल्या शिसां बरोबर हांगा थंयसर खूब जाग्या कडेन वेतालो देवाचें उतर परगट करपाक. आनी कितें घडटा? ह्या वेळार जेन्ना ते वेताले ते उणो घेवन विसरलेले. आनी तांचे कडेन फकत एक उणो आसलो जेन्ना ते ओड्याचेर बसलेले. आनी त्या वेळार जेजू तांकां कितें म्हणटात? तो म्हणटा, फारिजियो आनी धर्मशास्त्र्या विशीं तुमी मातशे चोत्रायेन रावात. तुमी हेरोद पादशाच्या चेर थोडे चोत्रायेन रावात. आनी त्या वेळार जेन्ना जेजू अशें म्हणटा, शीस जेजूक म्हणूंक लागता. म्हाका दिसता जेजून अशें म्हणलें कित्याक आमचे कडेन उडो ना, आमचे कडेन कांय व्हरोंक ना. आनी त्या वेळार जेजू एकदम म्हणटा ते भाशेन एकदम दुखी भरीत जाता. कित्याक ह्या शिसांनी जेजूक 2 पाटी थोड्या उण्यांनी आनी थोड्या मासल्यांनी मिलाक करून हजारान लोकांक जेवण दिल्लें तें पडयल्लें. थोडे उणे आसले, थोडे मसल्यो आसल्यो, पूण तरी जेजून इतल्या हजारां लोकांक, भुरग्यांक आनी दादल्यांक आनी बायलांक जेवण दिल्लें. आनी त्या वेळार जेजू आपल्या शिसांक विचारता, म्हणटा, जेन्ना म्हणटा तुमचे कडेन 5 उणे आसले तेन्ना आमी कितले उंडे आसलेले? खान कितले उणे आसलेले? ते मागीर म्हणटात 12 आसले. आनी जेन्ना हांवें 7 उणे घेतलेले आनी 4,000 लोकांक जेवण दिल्लें तेन्ना कितले पांटल्यो उरलेल्यो? ते सांगतात 7 पांटल्यो उरलेल्यो सगल्यांक जेवण दिवन. आनी ते म्हणटा, आजून पासून जेन्ना हांव तुमकां विचारता हाचेर फारिजियोंचेर आनी हेरोदाचेर चोत्रायेन रावात, तांच्या म्हणटा ते तांच्या म्हणण्या वरवीं कितें म्हणटात ती कितें कोत्तात ते ताजे विशीं तुमी चोत्रायेन रावात. तुमकां कित्याक व्हडलो हुस्को पडला जेवणाचो? कित्याक सदांच तुमच्या पोटा विशीं तुमी चिंतात? कित्याक उणो ना, उणो कमी आहा, मासल्यो आहात, मासल्यो ना, जेवण कशें येतलें? ही सोयी ही जी आमकां हुस्को पडला ही फकत संवसाराचो लोक चिंता. संवसाराचो लोक फकत उठलो नश्ट करूंक जाय, मागीर दनपारचें खावंक जाय, रातचें करूंक जाय, घर पळोवंक जाय. आमकां हुस्को पडला सगळ्याचो, आमच्या घराचो, खावपाचो, ह्या संवसाराच्या वस्तूचो. आनी जेजू म्हणटा, ह्या संवसाराच्या वस्तूंचेर हुस्को धरिनाकात. समजा आयज तुजो निमाणो दीस जाय, तूं कांय घेवन वचो नाय. तुजें दुडू, तुजें गोड, तुजें बाट, तुजें जेवण कांयच घेवन वचो नाय. फकत तुजें जिवीत जें तुवें बरे भाशेन जियेलाय स्वत मानून देवाच्या उतराचेर तें तुका साश्टेचें सूख भोगूंक मेळटलें. आनी तेन्ना बाबडीनो
जेजू तांकां इतलो दुखी भरीत जाता आपल्या शिसां बरोबर. तो म्हणटा हें सगळें तुमी पळोवन आजून तुमी सजमोंक नात, आजून तुमी जोड मोनाचे जाल्यात. तुमचें काळीज कितें जालां? कित्याक तुमी इतले जोड मोनाचे जाल्यात? कित्याक तुमकां हें सोत मानूंक आवड जाता? आनी आयज भाव भयणीनो, तोच प्रश्न जेजू तुका आनी म्हाका विचारता. म्हणटा हांवें तुमच्या जिवितांत कितलीं अजापां केल्यां, कितली म्हजी काकूट दाखयल्या, कितली तुमकां हांवें कुरपां दिल्या. जेन्ना तुमी त्रासान आसलेलीं हांवें तुमकां त्रासांतली काडल्यान. आयज पासून तुमी जिवी आसात. कितलो लोक मरोन गेलो, कितलो लोक आजून पासून त्रासान पडला, पूण तुमकां हांवें सांबाळून दवरलां. कित्याक गाय तुमच्यान म्हज्या उतराचेर सोत मारूंक जायना? कित्याक गाय तुमच्यान तुमी जोड मोनाची जाल्यान? जी उतरां ताणें आपल्या शिसांक म्हणलेलीं, पवित्र आत्मो तांचेर येवचे आदीं, जेजू खुर्सार येवचे आदीं, ती उतरां जेजू आयज आमकां म्हणटा. कित्याक आयज भाव भयणीनो, देवान आमकां जेजू दिला. जेजू खुर्सार गेलो, ताणें आपलें रोगत वारयलें, सगळें जें आमकां फावो जावंक जालें ताणें काबार केलें आनी आमकां सगळें तयार दवरलां. ताणें आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला. हें सगळें केल्या उपरांत आनी आतां आमकां फकत उतराची सजमणी आमकां पवित्र आत्म्याच्या आदारान मेळपाक गरजेची. तें आमी करूंक तयार ना जाल्यार भाव भयणीनो, कशे भाशेन आमच्यान एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाता? कशे भाशेन आमी स्वर्ग राज्यान वचपाक तयार जातले? आमी आजून पासून सोत मानिना जाल्यार, आमी फकत धर्म करतना जाल्यार आमी केन्नाच देवाच्या राज्यान भितर सरची नात. आमच्यान सदांकाल इगोर्जेक वचूंक जाता, कितले तेज करूंक जाता, कितले मागणे करूंक जाता, पूण आमी सोत मानूंक तयार ना जाल्यार, देवाची मोहीम आमच्या जिवितांत पळोवंक आमी तयार ना जाल्यार, आमी पळोवंक ना जाल्यार आमी केन्नाच स्वर्ग राज्यान भितर सरची ना. देखून भाव भयणीनो, आयज आमी देवाचें बोगसणें मागया. आमी फकत धर्मान बुडल्या जाल्यार आयज पवित्र पुस्तक उक्तें करुया, वाचुया, सजमणी घेवया, पवित्र आत्म्याचो आदार घेवया आनी तें उतर जें आमी शिकल्या, तें उतर आमी जें वाचलां, तें उतर आमी ज्या उतराचेर आमी नियाळ केलां, तें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितांत पाळून खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक, खरेपणी एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक आयजच्यान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.